बुधवारा कर्नाटकांतल्यान गोंयांत येवपी ब्रिझा कारीक धारबांदोडेच्या भुमिकानगर वाठारांत भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत कार चलोवप्याक आगताक मरण आयलें जाल्यार 3 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या. कर्नाटकांतल्यान गोंयांत येताना धारबांदोडा भुमिकानगर वॉल्तार चलोवप्याचे गाडयेवयलें नियंत्रण वचून गाडी कुशीक आशिल्ल्याक खळयेन उमटली. अपघातांत दुखापत जाल्ल्याक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. आमी हांगासर रावता ते मनीस न्हू असो म्हाका प्रश्न तयार जाता. पूण एक फाटल्या दिसांनी एक्सिडेंट जालो आनी इमिडिएट तो मनीस मेल्या नंतर तेणें आतां भरपूर बॅरिकेड्स घातले, डिवायडर घातला, रस्तो फोडला, भरपूर कितें जालें. फर्मागुडी एक कंटेनर पडलो, इमिडिएट डिवायडर्स घालपाक चालू जालें. ह्या गांवांतले मनीस आनी जे ट्युरिस्ट आमकां गोंयांत येतात तेय मनीस आसता. एक एक्सिडेंट जावपाक मेन कारण आसा आमी सोरोप येवन गोंयचे भायले लोक येता, मोल्या ते सोरोप येता, तांकां कोण वाटेर येतना चॅक करिना आनी ते हांगा येवन ह्या टर्नार पडटा. आतां गाडी भायर वचपाक कारण कितें एका बॅरिकेड्स कांयच ना. बाकी अख्ख्या गोंयांत आमकां चड कडेन बॅरिकेड दिसतले. हेका मेन रिस्पॉन्सिबल आसा पुलीस डिपार्टमेंट, हायवे अथॉरिटीज आनी रोड सेफ्टी कावन्सिलाचे जितल्यो अथॉरिटीज आसा तेंच्यांनी रोड सेफ्टी पळोवपाक जाय आसा. तितले जाण रिस्पॉन्सिबल आसा. इतले तकलेन घेयात. हे लोक जे आसा पळय हेंचे रिलेटीव आसता, कोणी मेल्या नंतर तेच्या घरांत कितें एक वेदना तयार जाता पळय, तुमच्या घरांत केन्नाय तयार जावपाक शकता. ज्यो अथॉरिटी आसा हें तांकां सांगता.